आमचो आमदार आसा। ह्या दिसांनी तुमी खूब इंटरव्यू पळयले, खूब जाण क्रांती, पोगो नाजाल्यार गोंयकार हे वर्ड यूज करतात। मात खरें क्रांती कितें तें आमच्या आमदारान दाखयल्लें आसा। जावं तो टीसीपी प्रोटेस्ट आख्खो दीस तो टीसीपी ऑफिसान बसलो, नाजाल्यार ते फुटपाथार 3 दीस बसप आनी मेगा प्रोजेक्ट सांताक्रुज कॉन्स्टिट्युशन स्टॉप ऑर्डर हाडपाक। दावा कालची तुम्ही पळयलें आसतलें की सीएम येयलो, तेच्या मागीर सॉल्ट पेनाचे तेंचे इन्स्पेक्शन जालें, मागीर उदकाची सुटावणी जाल्यो। हेच फुडें व्हरपाक एक क्रांतिकारी पावल आयज आमचो आमदार घेवपाचो आसा। आयज एक आमी अनाउन्समेंट करपाचें आसा, जे अनाउन्समेंट एक हिस्टॉरीक अनाउन्समेंट। आमकां तरी दिसता गोंयांत तरी खंयच्याच आमदारान नाजाल्यार इंडियेन तरी खंयच्याच MLA नाजाल्यार MPन करूं नासतलें। एक हिस्टॉरीक अनाउन्समेंट आमी कित्याक म्हणटा की लोक आमकां म्हणटाले की हे भुरगे कितें करतले, हो भुरगो आमदार असेंब्लीन सुद्दां ताका खूब जाण स्टुपीड म्हणटा नाजाल्यार ताका भुरगो म्हणटा, पण हे कितें करतले। बट हे एक्सपिरियन्स नाजाल्यार सो कॉल्ड जे क्रांतीची गजाली करतात ते आमदार सुद्दां हे करूंक पावना, ते आमकां भुरगो आमदार करता। आयज हो रेव्होल्युशनरी स्टेप असो आसा स्टेप की आमचो आमदार खंय आसा, फाल्यां खंय वचपाचो आसा, कितें करपाचो आसा ते सगळें ट्रान्सपरंट वेन लोकांचे उजीर आमी मांडपाचें आसा। हो एक क्रांतिकारी स्टेप इतल्याकूच म्हणटा कित्याक असो स्टेप खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन नाजाल्यार खंयच्याच आमदारान घेवंक ना। आयज आमी हो स्टेप तुमच्या मुखार दाखयता। तुमकां सगळ्यांक की आमी एक वेबसायट, आमची एक ऑफिशियल वेबसायट लॉन्च केल्ली rgpofficial.org आनी आमी अशें दाखयल्लें की हो आमचो आमदार आसतलो तो डिफरंट आसतलो, ट्रेडिशनल वेन तो काम करची ना, की ते डिफरंट करतलो। आनी आमी एवरी टायम जेन्ना तो काम करतात, जावं तो टीसीपी प्रोटेस्ट जावं नाजाल्यार आनी कितें कॉन्स्टिट्युशन, लोक सदांच म्हणटा की असलो आमदार आमी केन्ना पळोवंक ना। तर त्याच खातीर एक हो आयज फुडलो स्टेप पळोवन आमकांय ते दिसता की असले काम आनी हे जे आमचे आयज लॉन्च करपाचे ते खंयच्याच आमदारान करूंक ना। सो आमी तुमकां आयज सांगता की आयज विरेश बोरकार आरजीपीचे MLA, सांताक्रुजचे MLA आपले रिपोर्टिंग लॉन्च करपाचें आसा। रिपोर्टिंग म्हणल्यार आमदार कितें करता, आयच्या दिसा तो कितें करता, फाल्यां तो कितें करतलो आनी फुडल्या विकाक तो प्लॅन कितें आसतलो आनी तेजो कामाचो स्टेटस कितें, तो खंयसर अवेलेबल आसतलो, हे सगळें पब्लिकाक दिसतले, ट्रान्सपरंट वेन दिसतले, शेड्यूल दिसतलो फूल तेजो, आनी खंय खंय तो आसता, खंय खंय अवेलेबल आसा, तेजो ऑफिस टायमींग, ऑफिसाचो दीस विजिटींग डे केन्ना आसा, आयज ते इन्स्पेक्शनाक केन्ना आसा, मागीर तो कसली कामां खंयच्या डिपार्टमेंटान वता, हे शेड्यूल आवट पयलींच जातले आनी डेली रुटीन तो कितें करता तेवूय आवट जातले आनी तेजो कामाचो स्टेटस लोकांक कळटले। लोकांक मागीर सोदपाचें ना की आमदार खंय आसा, आमदार आमकां मेळना, हे मागीर आमकां आयकपाचें ना आनी अशें आयकपाक येवची ना। सो आमी तुमकां दाखयता की हे वेबसायट कितें आनी हे रिपोर्टिंग कशें आसतलें तें। तशें तुमी पळयता ही आमची ऑफिशियल वेबसायट आसा rgpofficial.org। सो ह्या वेबसायटीचेर सगळे आमचे पार्टीचे डिटेल्स आसा। सो तुमी पळोवंक शकतले की जे आमचे पार्टी डिटेल्स आसा थंयसर एक टॅब आसा विरेश बोरकार म्हणून, हो आमी एनेबल केल्लो आसा। सो विरेश बोरकार जर टॅब क्लिक करता तेन्ना आमदाराचो सगळो शेड्यूल तुमकां दिसतलो, पास्ट शेड्यूल दिसतलो, फ्युचर शेड्यूल दिसतलो आनी डेली रिपोर्टिंग तो कितें करता, दिसा तो कितें करता, आयज 11 तेणी कितें केलें, 10 कितें केलें, सांजचो 3 तो कितें करतलो, हो डेली तुमकां रिपोर्ट दिसतलो आनी ते कामाचो स्टेटसय दिसतलो। एकूच क्लॅरिफिकेशन दिवंक शकता की 22 जुलयासून असेंब्ली आसा। सो 22 जुलय ते ऑगस्ट पर्यंत असेंब्ली वकूच ते दिसतलो। सो डेली तेजें काम, बाकीचें काम आहा ते दिसचिना। सो असेंब्ली जावन तुमकां परत तो डिटेल दिसतलो। सो वो क्लिक करतकीर वो वेबसायट, जी वेबसायट पब्लिकाक ओपन आसा, कोणूय पळोवंक शकता। आयज आमी ती लॉन्च करता आनी त्या वेबसायटीर तुमी पळोवंक आमदाराचो फोटो आसा, तेजें नांव आसा, कॉन्स्टिट्युशन, तेजो नंबर आसा। हे ट्रान्सपरंट वेन आमी दाखोवंक शकता की आमचो आमदाराचो फ्युचर शेड्यूल कितें, म्हणजे वो आमी एक वीक पयलींच एक्चुअली एडिट ट्रायल मोडार तो घातलेलो आनी ताजेर तुमकां 12 जूनसून तो दिसता। 12 जून तुमी पळोवंक शकता की हे डिटेल्सान अशें दिसता की फॉर एक्झाम्पल आयज 17 तारीख, सो फाल्यां तो कितें करतलो, 18 तारीख तो कितें करतलो,
करतलो, मागीर 19 तारीख कितें करतलो, 19 तारीख कितें करतलो अशें आमी डिटेल्स थंयसर घालतले आनी एक काम थंयसर ऍड करतले. आतां तुमकां पळोवंक जाता की आयज तो हेल्थ डायरेक्टर मेळोन येयलो आसतलो, मागीर सकाळचें एग्रीकल्चरूय तेजें जाल्लें आसा, इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा, मागीर फाल्यां तेजो विजिटींग डे आहा, मागीर परवा 18 तारीख परत तेजे फाल्यां पीसी कडेन ई कडेन मिटींग आसा, मागीर परत असेंब्ली अफेयर्स मिटींग आसा, मागीर 19 तारीख तेजी परत स्पोर्ट डायरेक्टर मिटींग आहा. अशें करून फूल विकाचो शेड्यूल 23 तारीख पर्यंत आमी घालतले आनी ऍड ऑन जावं तशें तशें तेजे अपॉइंटमेंट फिक्स जाता, तशें तेजे शेड्यूल्स फिक्स जाता, इन्स्पेक्शन फिक्स तशें वीकली रिपोर्टिंग, एक आमदारची फ्युचर रिपोर्टिंग मेळटलो. तशें की लोकांकूय त्रास जावपाक नाका की बाबा अमके दिसाचो आमदार मेळटा नाल्यार विजिटींग डे एकूच आहा, आमदार मेळना जाल्यार कितें आहा. आनी लोकांक आमी सायडीक एक्शन टॅब दिल्लो आसा, तुमकां पळोवंक शकता की एक्शन टॅब हांगसर एक्शन टॅब आसा, तर थंयसर आमी एक्शन टॅब घालतले की फाल्यां ते कामाचें कितें जालें. फॉर एग्जांपल आयज काल सीएम येयलो, सीएम जातकीर मागीर सॉल्ट पॅनाचें कितें जालें, सीएमान सांगलें ऑक्टोबर पर्यंत ते करतलो, तेजें कितें जालें, मागीर ते वॉटर टँकाचें कितें जालें, उदक पावता काय ना तेजो स्टेटस, आयज एग्रीकल्चर इन्स्पेक्शन जालां तेजो स्टेटस कितें, मेमोरंडम दिला, कंप्लेंट, ते सगळें हांगसर फ्युचर रिपोर्टिंग तुमकां दिसतलें. आनी मागीर तो फ्युचर रिपोर्टिंग जावन अपडेट जावन तो ऑटोमॅटीक मागीर तो जसो की 2 वीक जाले 3 वीक जाले तो पास्ट शेड्यूल येतलो. कोणाक जर पयले जुनाचे पळोवपाक जाय, जुलयाचे पळोवपाक जाय, ऑगस्टान जुलयान पळोवपाचो जाल्यार तुमकां पास्ट शेड्यूल तो डिटेल दिसतलो. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार डेली रिपोर्टिंग. डेली रिपोर्टिंग जो आसा तो आमदार आपलो घालतलो. आतां डेली रिपोर्टिंग म्हणल्यार जे डेली रिपोर्टिंग आयज आमदार कितें करता, दिसभर तो कितें करता, सो दिसभर जावन सांजचो इवनिंग एवरी अपडेट जातलो आनी तो मागीर हे करतलो. तशें तुम्ही पळयता की 16 डेली तेजी एक्टिविटी 16 तारीख विजिटींग डे, फूल डे तो विजिटींग आसता, मागीर 16 तारीख परत इनॉग्रेशन ऑफ काल जे तुम्ही पळयत इनॉग्रेशन ऑफ आगसीएम आनी नावशीन वॉटर टँक, मागीर सॉल्ट पॅन मिटींग जाली, मागीर तेजी विजिटर परत ऑफिसान तो विजिट केलो, मागीर आयज तो आतां प्रेस मेळपाक जाय, सकाळी एग्रीकल्चर डायरेक्टर मिटींग आसा, फाल्यां कितें जातलो ते एवरीडे सप्तकीर तो अपडेट करता आनी तेजो स्टेटसूय लोकांक दिसतलो. आयजून तो स्टेटस आमी अपडेट करूंक ना, जसो काम जाता ते आमी अपडेट करतात. हितून एकूच आमी एक मेसेज दिवंक सोदता सगळ्यांक गोंयकारांक की ही ट्रान्सपरन्सी आमी तरी आमच्या आमदाराक धरलेली आसा. तो आमदार खंय आसा, कितें करता, ट्रेडिशनल वे जे आमदार दुसरे आमदार काम करता, दुसरे पार्टीज करता, तो आमचो आमदार करचो ना. आमचे आमदार कितें तरी रेव्होल्युशनरी स्टेप घेता आनी अशेंच आमी मागता की लोकांनी दुसऱ्या आमदाराकूय सांगचें तेंचो आमदार कितें करता, एक ट्रान्सपरन्सी तेंच्यांनी दाखयची. आमी लोकांक मागीर तुमचे रिस्पेक्टीव आमदाराक तुम्ही विचारचे की तुम्ही तुमचा आमदार रिपोर्टिंग तुमचे ट्रान्सपरंट वे कित्याक तुम्ही हे कामाक करना अशें तुमच्या आमदाराक विचारपाचें. सो हांव मागता विरेशाक हेच्या फाटलो विचार कितें, हे कित्याक आमी अशें डिसिजन स्टेप घेतलो, कित्याक हो स्टेप तो फुडें वचून कसो सक्सेसफूल करतलो तेणी विरेशान सांगचें. सगळ्या प्रेस वांक येवकार. आता जशे अजयान एक्सप्लेन केले की हो एक क्रांतिकारी स्टेप जे आसा, एक पावल जे आसा, ते पावल आयज आमी उचलले आसा आनी ह्या पावलान एक रिपोर्टिंग सिस्टम हो इम्प्लिमेंट करता. आमची जी वेबसायट आसा rgpofficial.org ह्या वेबसायटीचेर जो म्हाजो रिपोर्टिंग सिस्टम आसा, बींग अ MLA ऑफ सानांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी जो म्हाका लोकांनी प्रतिसाद दिल्लो, मतां मारून निवडून हाडलो आनी त्याच नेटाचेर आमी कितलीशीं कामां जी आसा ती सानंद्रे मतदारसंघात तशेंच गोंयभरांत कितलीशीं आमी आवाज उठोवपाक शकले आनी एक आवाज गोंयकारांचो आवाज म्हणून आमी आमच्या असेंब्लीन हो आवाज सदांच आमचो आसा. लोक आमदाराक निवडून हाडटा कित्याक कामां जावपाक जाय, गोंय सारकें उरपाक जाय, एक ट्रान्सपरन्सी उरपाक जाय, अकाउंटेबिलिटी उरपाक जाय आनी एफिशियंटी म्हळ्यार जे काम जे आसा ते टायम टू टायम जावपाक जाय. आश्वासनां खूब जाण दिता, मात आश्वासनां दिवन बसून ती कामां फाटीं उरता आनी तेकाच लागून आमी एक डिसिजन घेतले की आमचे म्हटल्यार सानंद्रे मतदारसंघ आनी म्हाजे आमदार म्हणून कितें काम करता, खंय वयता, कोणाक मेळटा, विजिटींग डेज केन्ना आसतले, आमचो फुडलो शेड्यूल कितें आसतलो, असेंब्ली अफेयर्साचो कितें आसतलो, असेंब्लीन कितें आसतलें. सो हेच्या बाबतींत मॅक्सिमम जे डेली एक्टिविटीज जावं विकली फ्युचर एक्टिविटीज हे सगळे आमी अपडेट दितले. तेजो फुडलो फॉलोअप प्रोसिजर कसो आसतलो, कित्याक आमी आतां इतली जी कामां केल्या ती फॉलोअप करूनच केल्या. खूब जाण आमकां टॉन्ट मारता आसतले, खूब जाण कितें कितें म्हणटा आसतले, पण एकूच सांगपाक सोदता जे आमची टीम आसा, जे टीमीन काम केल्लें आसा,
बॅकग्राऊंडान रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे तशेंच बाकीचे जे आमचे स्टाफ आसा हेंच्यान सगळ्यांचे काम केल्लें आसा तेजेच फळ जे आसा ते आयज आमकां दिसून येता आनी त्याच पद्दतीन हे जे शेड्युलिंग सिस्टम आसा म्हणल्यार फुडलो कितें शेड्यूल आसतलो लोकांकूय एक दिसतालें की बाबा ह्या दिसा आमदार अवेलेबल आसा काय कितें ह्या दिसा विजिटींग डे आसा आनी कितें आसा हांगा फंक्शन आसा आनी खंय आमी सायट इन्स्पेक्शन दवरिल्लें आसा आनी कोणाक जॉयन जावपाचें आसा नाल्यार लोकूय चिंतपाक शकतले की ते सायट इन्स्पेक्शनाक आपूण जॉयन जातले तेंचे कितें पॉयंट्स आसा ते मांडपाक शकतले खंयच्यो डिपार्टमेंटल मिटिंग्स आसा कित्याक खुबश्यो आमच्यो डिपार्टमेंटल मिटिंग्स आसता त्यो खूब जाणांक कळत ना आमी जेन्ना फोटो अपलोड करता तेन्ना कळटा एकदां मिटींग जेन्ना आमी फॉलोअप करपाक वयता आमी समज डायरेक्टराक मेळपाक गेले एकदां ते कळप आसूं ना सो हो सिस्टम जो हाडला तो लोकांक कळपाक लागलो की आमदाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसा आनी आमदार फुडें कितें करता खूब जाण म्हणटा आसतले की आमदार कांयच करिना सो ह्या सिस्टमाचेर सगळ्यांक कळटलें की आमदार कितें आसा खंय आसा कितें करता आनी कोणाक मेळटा फॉर एक्झाम्पल आमच्यो विजिट्स आसता आमच्यो मिटिंग्स आसता आमच्यो वाड्यांचेर मिटींग आसता वाड्यांनी आमी लोकांकडल्यान तेंची इन्वॉल्वमेंट घेवन तेंचे प्रश्न आसा ते प्रश्न जाणून घेता आनी ते प्रश्न कशे सुटावे करपाचे फॉर एक्झाम्पल तेंचे सिनियर सिटीजन कार्ड ना कोणाचे कृषी कार्ड ना कोणाचो रस्तो सारको ना कोणाक सारकें उदक मेळना आमी सिंगल एकट्याक वचून समज पायपलायन सारकी ना जाल्यार ती रिप्लेस करता सो असो जो सिस्टम आसा तितून लोकांकूय कळटलें आमचो कॉन्टॅक्ट नंबरूय आसा तेजेर फाल्यां कोणाकूय दिसता सानंद्री मतदारसंघाच्या लोकांक कोणाकूय दिसता की तेंच्यांनी आमकां कॉन्टॅक्ट करून थंय येवपाक जाय नाल्यार आमचो स्टाफ वचून थंय तुमच्या सायटीचेर वचून पळयतलो की कितें एजेक्ट आसा तें आनी इश्यूज समज आसा तो इश्यू कसो सुटावो जातलो सो ही जी ट्रान्सपरन्सी आनी ही जी अकाउंटेबिलिटी ही धरून आमी आयज फुडें वयता रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा तो क्रांतिकारी पक्ष आसा आमी क्रांती घडोवपाक बिलीव करता आमी ते ट्रेडिशनल वे आनी ट्रेडिशनली जे काम बाकीचे करता त्या भशेन आमी बिलीव करता आमकां जाय की जे गोंय आसा हे गोंय बरें उरपाक जाय जे सिस्टम आसा हो सिस्टम बरो जावपाक जाय सिस्टम बरो जातलो जाल्यार आमी आमचो स्टेप जो आसा तो सारको घेवपाक जाय जे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा गव्हर्नमेंट सर्वंटा कडल्यान काम करून घेवपाचे ही जबाबदारी आमची आसा कित्याक खुबशे गव्हर्नमेंट सर्वंट बरें काम करता थोडे बरें काम करिना ते सुशेगाद आसता सो तांकां ती जबाबदारी दिवन ते काम टायमार हाडपाक ते टायम टू टायम ते काम कंप्लीट करपाक ही जबाबदारी आमची आसता केन्ना केन्ना थोडे आयएस ऑफिसर आसता ते आयएस ऑफिसर डिले करता कामाक पेंडिंग दवरिता सो तेंचे कडल्यान कशी जबाबदारी म्हणल्यार लोकांकूय कळपाक जाय थंय पावटी कितल्यो मारच्यो पडटा कितले फावटी वयच्यो पडटा फायनान्सांच्यान कश्यो फायली परत येता जावं थंय फायनान्सान गेले म्हणल्यार त्या सिस्टमाचेर तुमकां कळटलें की कितलो टायम समज त्यो फायली प्रोसेस करून त्यो पास करून हाडपाक वयता हेंय तुमकां कळटलें लोकांकूय कळटलें कित्याक अशें दिसून येता की खूब जाण म्हणटा की कामां अशीच जाता म्हणून फोन मारलो काम जालें अशें कांयच जायना आमी ऑपोजिशन आसा तरी पूण आमी कितलींशीं कामां सानंद्री मतदारसंघात करीत आसा गोंयभरांतले विशय आमी कितलेच घेत आसा आनी तुमी पळयलां आसतलें काल जो मुखेलमंत्री आमच्या मतदारसंघान येयल्लो आमचे 2 टाकयो ज्यो मेजर टँक्स आसा तेजे इनॉग्रेशन जालें एक आगासायम आनी एक नावशी ऑलमोस्ट 21 कोटीचे काम जे आसलें जो पीडब्ल्यूडी वॉटराच्या थ्रू ते काम जालें तशेंच रस्त्याचे ऑलमोस्ट 20 कोटीचे आमी काम केल्लें आसा रोड दुरुस्तीकरण आनी रोड कंस्ट्रक्ट करपाचे आनी तशीं कितलींशीं कामां जी आसा ती कामां चालू आसा थोडी कामां ऑन पायलींग आसा सो ती ल्हव इनॉग्रेट जातली ती कामां कंप्लीट जातली थोडे आमकां वर्क ऑर्डर येवपाच्यो आसा त्यो येयना सो तेजे आमी कंप्लीट फॉलोअप जो ज्यान म्हटलें की फॉलोअप आमी दाखयतले की कितले फावटी गेल्ले आसा कितले फावटी फायली वचून रिटर्न जाल्या परत येयल्या कित्याक लोकांकूय कळपाक जाय कोण कितें पॉलिटिक्स खेळटा कोण पॉलिटिक्स खेळना कित्याक हो जो टॅक्स पेयर मनी आसा हो लोकांच्या बेनिफिटाक लागून आसा आनी आमी लोकांचे बरें कितें जावपाक जाय लोकांनी कितें सांगलां तेंच करता आमी आमचें कितें पर्सनल करपाक लागून हांगाना आमी लोकांक कितें जाय म्हटल्यार जे लोक आमकां डिमांड करता ते आमी डिमांड फुडें व्हरता आनी ते डिमांड कशें पास जावन कशें घेवपाचें हेजेर काम करता सो हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी फुडें सरचे तुमकां केन्नाय कितें दिसता जाल्यार तुमी आमकां कॉन्टॅक्ट करपाक शकता तुमी आमकां ईमेल करपाक शकता तुमी आमचे वेबसायटीचेर सांगपाक शकता आनी आमी तेजो फीडबॅक तुमकां कितें आसा ते भशेन दितले आनी जे डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर्स आसा तेंचे कडेन काम करून घेवपाची हे जबाबदार आमी घेतले कित्याक जशें सानंद्री मतदारसंघाच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिला हें काम करून घेवपाक खुबशे अशें म्हणटाले जेन्ना सुरवातीक जेन्ना निवडून येयलो हेचेर कितें जातलें आयज तेच लिपोवन भोंवता तेंच्यांनी खूब प्रयास केले कामां हाडून दवरपाची कामां फाटीं मारपाची पूण आमी ती जबाबदारी घेतली आमी ते फॉलोअप केले आनी तो फॉलोअप करून आमी तें काम कंप्लीट केलें
आनी आयज ते दिसता तांकां खबर आसा तांकां लज जातली कित्याक इतली वर्सां तेंच्यांनी ती डेव्हलपमेंटल कामां जी आसा ती तशीच पेंडींग दवरली, ती कामां करूं ना. आनी ते इनॉग्रेशनाच्या टायमार पासून लोकांक फोन मारून सांगताले की कामां फंक्शनाक वचपाचें ना म्हणून. सो गव्हर्मेंट फंक्शन आसा त्या गव्हर्मेंट फंक्शनाक पासून वचपाचें ना म्हणून. हे कित्याक लागून जाता? कित्याक तांकां लज जाल्ली आसा. इतली टायम जालो, इतली वर्सां जाली, सादें उदक तुमकां सारकें टायम टू टायम दिवपाक जायनासलें. सो अशी जी लज जाल्या ही लज फुडेंय जातली आनी आमी गोंयकारां खातीर काम करतले. जशें जे विधानसभेन आमी प्रश्न मांडटा, आमी रेझोल्युशन मांडटा, आमी आमचे बिलां दिता कायदे हाडपाक लागून. जशें आमी सॉल्ट पेन्साचें बील घातलें आनी ते बिलाचो जो रिस्पॉन्स म्हणून जेन्ना सीएमान सांगलें की एश्युरन्स दिलें की आपूण ताका लागून पॉलिसी हाडटलो म्हणून ताचो फ्रेमवर्क चालू केलो. आनी कालच्या दिसा तेणें सॉल्ट पेन्स जे फार्मर्स आसा तांकां विजीट केलें, तेंचे कडेन अंडरस्टँड जावन घेतलें की कितें तांकां हें आसा आनी तेंच्यांनी आपणाची ग्रिवियन्स जी आसा ती करून तेंच्यांनी ग्रिवियन्सीक सांगलें. इतली वर्सां जे जावना तें आतां जातलें आनी सीएमान परत एश्युरन्स दिल्लें आसा की बाय ऑक्टोबर ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट जातली. सो अश्यो ज्यो चेंजीस आमी विरोधान आसा खरें, पण आमी लोकां खातीर आसा, आमी लोकांचो प्रश्न घेवन फुडें वयता आनी ते प्रश्न मांडून घेवन ते सक्सेसफुल्ली आमी ते तांकां सारको म्हणल्यार न्याय मेळोवन दिवपाचें काम आमचें आसा, ती जबाबदारी आमची आसा. जावं ते खंयचे मेगा प्रोजेक्ट जे इलिगली येता आनी कन्स्ट्रक्शन करता तेज्या विरोधान उलोवन आनी ते जाग्यार हाडपाचे. कित्याक आतां पासून 2 जे मेगा प्रोजेक्ट आसले त्या दोनूय मेगा प्रोजेक्टांक आमी स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडली आनी तेजी हियरिंग सातत्यान हांव विजीट करता, ते हियरिंगाक वयता. कित्याक तशें तुमची स्टॉप वर्क हाडली मागीर काबार जालें, ताका हियरिंगाक वयचें पडटा. सो हियरिंगाक कसो वयता तितूनय आमचो टायम वयता. सो अशी जितली जी कामां आसा, जितली आमी फॉलोअप करता, खंय वयता, कितें करता, हे सगळे आमी अपडेट दितले आनी लोकांकूय कळटलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष तसोच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो आमदार जो आसा त्या आमदाराचे ह्या वर्सांनी कितें काम जाल्लें आसा, फुडें कितें जातलें आनी बाकीची जितली कामां केल्या तेजी आमी अपडेट ह्या वेबसायटीचेर दितले. सो सगळ्यां कडेन मागता की रेव्होल्युशनरी गोवन्साची जी आयडियोलॉजी आसा ही आयडियोलॉजी फुडें व्हरपाक लागून तुमचो सगळ्यांचो सहकार जाय, तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय आनी तेंच घेवन आमी फुडें वचपाक शकता. देव बरें. आणि एकूच ऍड करता जशें म्हटलें की खुबशीं कामां जाला सांगतांनी. म्हाका दिसता अरावंड 100 crores वर्क तरी डेव्हलपमेंट वर्क जाला हे 3 वर्सांनी. आणि असो एक आमदार आसतलो जेणी कॉन्ट्रॅक्टर कडसून खंयचेच कमिशन घेवं ना, नाजाल्यार कितेंच मॉनिटरी बेनिफिट्स घेवंक नासतले. सो ही कित्याक हेच्या फाटल्यान घाटीचेर तेजेर रिपोर्टिंग सिस्टम आसा, मागीर स्टाफाचो दीस रात स्टाफ तेजेर काम करता. सो हेंचो प्रेशर आसा आनी मेन म्हणजे तो अकाउंटेबल आनी ट्रान्सपरंट आहा तेच्या सांगता लोकां खातीर. सो हो स्टेप कितें आतां फुडें व्हेला आमचें रिपोर्टिंग आयच्यान ते चालू जाल्लें आसा, पब्लिकाक सगळ्यांक दिसतलें. आमी रिक्वेस्ट करता जे दुसरे आमदार आसा तेंच्यांनी असो स्टेप घेवचो आनी हे गोंया खातीर काम करचें. देव बरें. डेव्हलपमेंट कामां सगळ्यांचो तुमकां तेका वचचें पळय कशें आसा आतां डेव्हलपमेंट काल जेन्ना फंक्शन जालें हय खुबशीं कामां जी आसा ती थोडी पेंडींग उरता, फायनान्शियली आडोवन दवरिता आनी जेन्ना आमी पर्सनली वयता आमकां म्हणटा की करता म्हणून आनी ती परत वयचें पडटा. आतां फॉर एक्झाम्पल आमची एक फायल आसा स्पोर्ट्साची, ती फायल ऑलमोस्ट 4 फावटी रिटर्न येयली. म्हटल्यार एकदां सांगता ह्या हितून हेडाचेर फायनान्शियल हेडाचेर घालता, नेक्स्ट टायम सांगता ह्या फायनान्शियल हेडाचेर घालता. म्हटल्यार ती फुटबॉल कशें हे सायडीच्यान ते सायडीन खेळटा आनी हो त्रास आमकां फेस जावचो पडटा. आयज आमचे लोकूय आमकां सांगता की ते कित्याक लागून उरला. आयज आमचे तरणाटे आसा, जो स्पोर्ट्साची ग्रावंडाची फायल आसा, ते तरणाटे आसा सदांच म्हाका विचारता की बाबा हे कित्याक लागून उरला. सो हांगा अशें प्ले जावपाक जायना की पॉलिटिक्स खंय इन्वॉल्व जावपाक जाय. हें कितें आसा, हांवें काल सीएमाक वचून सांगलें की हें जें आसा हें लोकांच्या बेनिफिटाक लागून आसा, ह्या लोकलांच्या बेनिफिटाक लागून आसा आनी आमचो कर्तव्य जाता की प्रत्येक गोंयकारांक जो बेनिफीट मेळपाक जाय एज पर जो आमचो टॅक्स पेयर मनी आसा तो बऱ्या कामाक लागून यूज जावपाक जाय. हांगा अशें समज डिले करपाक सोदलें जाल्यार ताका आनी फुडलीं कितलींशीं वर्सां अशें कितलेशे प्रोजेक्ट जे आसा ते अडकून उरलेले आसा. अशें अडकून उरपाक जायना, ते फास्ट पेसीचेर म्हणल्यार जाता तितले म्हणजे डेव्हलपमेंट जेन्ना डबल इंजीन सरकार म्हणटा तो डबल इंजीन कित्याक लागून आसा, तो कामां करपाक जाय. तो बेश्टेच उलयलें म्हणून जायना. सो आमी ते कामां करून घेवपाक ही क्षमता आमी दवरता आनी कशे भशेन जी कामां जावपाक जाय. तुम्ही पळयता जाल्यार कितलीशीं कामां आमच्या मतदारसंघात जाल्लीं आसा. हेच्या फुडें आमी करून घेतले, फाल्यां कोण करिना ना तांकां एक्सपोजूय करपाक आमी रेडी आसा, आमी सक्षम आसा. कित्याक आमी लिपोवन काय दवरपाचें ना. हे कामां जी आसा ती म्हाजे पर्सनल वर्क न्हू, हे लोकांक लागून आसा आनी लोकांक लागून आसतलें.